म्हादय अभयारण्यातल्या जळणे गशगशार परवानगी बगर प्रवेश केल्ल्या कर्नाटकातल्या 5 विद्यार्थ्यांची राना खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी सुखरूप सुटका केली। कर्नाटकाच्या पारवड वाठारांतल्यान प्रवेश केल्या उपरांत हे विद्यार्थी रानात वाट चुकले। सोद मोहीम राबयत राना खात्यान या विद्यार्थ्यांक भायर काढले। मात वन्यजीव संरक्षण नियमांचे उल्लंघन केल्या प्रकरणात 5 विद्यार्थ्यांक गुन्यांव नोंद केला। या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। जळवणे धबधब्याचेर 5 विद्यार्थी जे कर्नाटकात जे असले वाट चुकलेले तांकां गोवा सरकारच्या वन खात्याच्या कर्मचाऱ्यान सुखरूप रेस्क्यू केलेले आसा आणि त्यांच्याकडे खंयच्याच प्रकारची कागदपत्रां नासली। ताका लागून जेंच्यांनी जी प्रवेश केलो ह्यो बेकायदेशीर आसलो ताका लागून तेंचेर गुन्हा नोंद केलेलो आसा। मेळिल्ली म्हायतीनुसार गोवा कर्नाटकाच्या सीमेर असपी जाळवण धबधबो ह्यो म्हादय अभयारण्य क्षेत्रांत येता आणि ह्यो जो धबधबो आसा ह्या कूल झोनान आयिल्ल्या कारणान पर्यटका खातीर तो बंदी आसा। हांगासर घनदाट जंगल आसा आणि जो धबधबो आसा खोलवर आसा आणि ताका लागून हांगासर पर्यटकाक बंदी घातलेली आसा। हांगासर जे रानटी जनावरांचे सुद्दां हांगासर वावर आसता ताका लागून हांगासर विदाउट परमिशन हांगासर कोणाकूच येवपाक दिना। आणि अशें आसतना सुद्दां कर्नाटकाचे 5 विद्यार्थी हे फारवर्ड मार्गे जाळवण धबधब्याचेर तेंच्यांनी प्रवेश केलो आणि तेन्ना तेंच्यांनी प्रवेश केलो तेन्ना ते वाट चुकले आणि ते अडकून उरले। सद्या न्हंयचें उदक तशेंच बारीक बारीक नाले आसा धबधबे आसा हेंचे उदकाचो जो प्रमाण आसा हे वाडपाक लागलेले आसा आणि काल अशाच प्रकारे ते अडकून उरले। जेन्ना गोवा वन खात्याच्या कर्मचाऱ्यांक हेल्पलायनी द्वारे तांकां कळ्ळें की हांगासर 5 जाण विद्यार्थी अडकून रावला तेन्ना तेंच्यांनी तेजें सर्च ऑपरेशन सुरू केलें आणि तांकां लास्ट 2:30 सुमार तेंची लोकेशन मेळ्ळें आणि 5 जे विद्यार्थी आसा हे घनदाट जंगलान ते अडकून उरलेले तांकां गोवा सरकारच्या वन खात्याच्या कर्मचाऱ्यान सुखरूप रेस्क्यू केलेले आसा। जेन्ना तेंचे कडेन विचारलें की कागदपत्रां दाखय तर तेंचे कडेन खंयच्याच प्रकारची कागदपत्रां नासली आणि जो तेंच्यांनी प्रवेश केल्लो ह्यो बेकायदेशीर आसलो ह्यो सिद्ध जालो आणि ताका लागून वन संरक्षण कायद्या अंतर्गत तेंचेर गुन्हा नोंद केलेलो आसा। जेन्ना तांकां विचारलें की तुमी प्रवेश कसो केलो तर तेंच्यांनी सांगलें की सोशल मिडियाद्वारे जो धबधबो आसा ह्यो खूब प्रसिद्ध आसा आणि आमी सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान ह्यो धबधबो सोदत हांगासर आयिल्ले आसा। ताका लागून गोवा सरकारच्या वन खात्याच्या कायद्या अंतर्गत कर्मचाऱ्यांनी सांगलेले आसा तशें अधिकाऱ्यांनी सांगलेले आसा की ह्यो जो धबधबो आसा ह्यो कूल झोनान आयिल्ल्या कारणान पर्यटका खातीर बंदी आसा आणि विदाउट परमिशन जर हांगासर कोणी हांगासर आयले जाल्यार तेंचेर गुन्हा नोंद करतले आणि सोशल मिडियावर इतर माध्यमाच्या तुमी पळोवन हांगासर येवपाचें ना अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा। ह्या प्रकरणाचो तपास आसा ह्यो वन खात्याचे कर्मचारी करत आसा। माळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सांगलें।